आयतार आणि बुधवार हो राखणदाराचो दीस आणि ह्या दिसाक राखणदाराक सुर्रोट घालतात। हांव मेळ्ळें रासय गांवांत रावपी बाबनी नायक हेंकां, तर तेंचे कडल्यान जाणून घेवया सुर्रोट घालपाची पुराय प्रक्रिया। आयतार बुधवार सांखळ्या देवळान फक्त लोक गाराणे घालपाक येता, आपल्याची कामां जावपा जाय म्हणून कोणी येता गाराणे घालतात बी आनी वतात। परती मागीर कोणी आपल्याली कामां जातकर सांगपाक येता जाली म्हणून देवाक। तसोच फाटल्यान देवळाच्या फाटल्यान जागो आसा पळय तो मेन जागो देवाचो सांखळ्याचो। तसोच थंय आमी तिळसाण जाली म्हणटकर वात पेटयतात आनी तसोच मेणवाती लायतात, विडी पेटयतात। थंय जाल्या म्हणटकर वात बी लायले म्हणटकर सकयल वचून थंय मेन आमचो खांबो आसा रस्त्याच्या सायडीक, थंय उजवात पेटयतात। मेन जागो आसा पळय थंय आमी पाव सोरो थंय देवाक घालतात आनी उजवात दाखयतात। तसोच तें जालें म्हणटकर रोटाचे थंय सोरो बी घालून आयलो म्हणटकर देवाचें मेन स्थान आसा पळय हें आमी श्रीफळ दवरला थंय रोटाची तयारी म्हटल्यार जे आमी रोट भाजून हाडलेले आसता जावं कोणें लोकांनी हाडून दिल्ले आसता ते रोटाचे मदीं कुडको करून 2 कुडके देवा कडेन घालपाचे सगळे रोटाचे। तशेंच जे इतके पाव आसता तितके पावाचे कुडके थंय घालपाचे। देवाचो फातर आसा थंय नाल्ल फोडपाचो, थंय आमी श्रीफळ फोडटात आनी ती कातली उदक थंय रकयलें म्हणटकर ती कातली काडून आमी ते रोटा कडेन दवरतात। देवाचो नैवेद हो आमचो रोट म्हणून। सांखळ्याचे रोट जाले म्हणटकर तशेंच आमचे फेरीबोट आसा, रासय फेरीबोट आसा रासय टू दुर्बाट। थंय चिखलकाराचे इल्लेशे आमचे देवाचे हे दवरलेले आसा आमी, थंय रोट घालपाक पडटा आमकां। आनी जे रोट व्हरता तो अर्दो कुडको थंय दवरतात, पावाचो अर्दो कुडको थंय दवरतात आनी पांय पडटात आनी सांगून घेता आनी परत देवळान येतात। देवळान येतक रोटाचे जे कितके आमी रोटा आसा पळय ते कुडके करता, रोटाचे पावाचे आनी कातलेचे कुडके करता पळय। तसोच ते आमी लोकांक जे लोक कोण कोण येतात प्रसाद व्हरपाक रोट तांकां सगल्यांक आमी ते वाडटात। तसोच रोटाचो टायमींग आसा, कोणी सांगणे बी करतले जाल्यार येवपाचो सांजचो आयतार बुधवार सांजचो 5 ते 6:30। पन्ने देवूळ आशिल्ले बारीकशे आशिल्ले, आतां ते आमी गांवकाऱ्यांनी जावं लोकांनी कितें डोनेशन दिवन आमी ते नवे बांदलेले आसा। तसोच तेजें इनॉग्रेशन आसा आतां 30 आनी 31 तारखेक आमचो मुर्ती स्थापना आसा आनी तसोच महाप्रसादूय आसतलो। तुमी सगल्यांनी येवपाचें अशें कळकळीची विनंती।